pressure of anybody. I want justice for them. That time also I was fighting, now also I am fighting. Whoever gives me bad words, let them give their only. I don't care. थोडे जाण म्हाका उतरां सोडटा, थोडे जाण म्हणटा हे मायकल लोबो रॉंग डिसिजन घेता, हो आनी कितें करता, हो हांव टॅक्सीवाल्या वांगडा ना. पूण तशें ना तें, हांव गोंयकारां वांगडा आहा. कित्याक आहा की हो इश्यू सॉल्व जावचो म्हणून. इश्यू आनी उरोंक पारना हो. ते आपल्या पांयाचेर उबे आहा. ते धंदो ते आपूण उण धंदो करता. ते आमचे कडेन गव्हर्मेंट जॉब मागिना. ते म्हणना आपल्याक खंय तरी धाकटुले गाडो घालून दी, तो आपल्याक रोडाच्या सायडीक पाटलो दवरपाक जागो दी म्हणून आपूण नुस्तें विकता, आपूण केळी विकता, तशें म्हणना ते म्हणटा आमी ओन आमच्या पांयाचेर उबे रावन धंदो करूंक सोदता. सो सरकारान खंय मदत तांकां करूंक शकता तितले करची आनी हो इश्यू एकदां सॉल्व करचो. हे तेंचें मागणें आहा, हे गोंयकाराचें मागणें. आनी दीस इज द ट्रूथ that at that particular time I had requested Manohar Parrikar that do not do this, do what the High Court has said. But he came under the influence or pressure of somebody, whoever is that people, and he thought like that is a better solution. So हे प्रॉब्लेम तेन्ना स्टार्ट जाला ते आयज पासून सॉल्व जावंक ना. हो कोणें सांगूनय म्हाका सॉल्व जालें म्हणून. आय विल स्टॉप टॉकिंग. So they have expectations from this government that the problem should be solved and resolved. Taxi owners are only saying that scrap Goa miles. पण मीटर घेवचो मग ते काय म्हणना. Say, I'll tell you something. Meeting जाल्ली आहा आनी सगळे भाशेन खंय कितें कितें उलोवपाचें आहा तितले एग्री जाल्ले आहा. आनी ते कितें करपाक जाय तें आतां सरकारान करूंक जाय. चीफ मिनिस्टर आसलो मिटिंगेक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो मिटिंगेक. I am part of the government. So, transport ministran ते decision घेवपाक जाय आनी CM हांव हात तेंच्या वांगडा. पण decision should be right in the interest of Goa and Goans. हे म्हाजें मागणें आहा. कित्याक कोण तरी भायलो मनीस येवन विदाउट बॅच टॅक्सी चलोवंक शकना. ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किमीचे अंडर ही टॅक्सी दिल्ली आहा. आमी तेका सबसिडी दिता. आमी उमके पर्सेंटेज तांकां सबसिडी दिता. तुमी चॅक करा. आनी ही गोंयकारां खातीर स्कीम आहा. ही कोण तरी कर्नाटका आनी UPसून येयला तेका ही स्कीम ना. हे चुकीचे हे डिसिजन घेतलेले आहा गोवा मायल्साचे. दिस इज नॉट फॉर आउटसायडर्स. दिस स्कीम इज प्युअरली मेंट फॉर गोवा एंड गोवन्स. डायरेक्टली ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर टेक्स ऑल द डिसिजन्स. बट कितें आहा, ही हॅड टेकन अ डिसिजन थिंकिंग that all the taxi owners will join Goa Miles and this problem will get solved. But that was wrong. The High Court direction was to put meters for all the taxis. हे डायरेक्शन आसलें High Court. सो तेणें कितें केलें, एप बेज हाडली. एप बेज हाडली आनी एप बेजान चितलें की सगळे टॅक्सी ओनर तेका जॉईन जातले. कोणूच जॉईन जावंक ना. आमचे टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर आर सेल्फ एम्प्लॉयड. ते म्हणटा आमी आमचे ओन पयशे घालून मार्जीन मनी घालून टॅक्सी इकती घेतलेली आहा. ते कोणाक आनीक काम करूंक सोदिना. गोवा मायल्साक जॉईन जावप म्हणजे तूं गोवा मायल्साचे अंडर काम करप. दे वॉन्ट टू स्टँड ऑन देअर ओन फीट. सो गव्हर्मेंटान जे कितें डिसिजन घेवपाक जाय आतां ते घेवपाचें हांव म्हणटा. विथ ओन्ली वन डिपार्टमेंट इनवॉल्ड, दॅट इज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ऑल दीज व्हेकल्स कम्स अंडर ट्रान्सपोर्ट, नॉट अंडर ट्युरिझम. तेन्ना ते ट्युरिझमाच्या अंडर घालून तो गोंदळ केल्लो आहा. ते गोंदळ जाल्लो आहा. इट हॅज कन्फ्युज्ड लायक वीच डिपार्टमेंट इज टेकिंग कॉल्स ऑन दीस, वेदर इट इज ट्रान्सपोर्ट और वेदर इट इज ट्युरिझम और वेदर इट इज GTDC. Subsidiary of tourism. Like, I feel that one department should take call on this and this problem should get solved once and for all. कित्याक हो बरो बोबाव कितलो तेंपूच जालो चालू आहा. 2 वर्सां जाली आतां हो चालू आहा बोबाव. पूण हेचेर सोल्युशन येवंक ना. अजूनय बोबाव चालू आहा. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चालू आहा. कलंगूट, कांदोलीम आमचे अंजुना वागातोर शापोरा येयल्ले सेकंड डे झगडी जाता. म्हाजो धंदो तुवें नेलो, तुजो धंदो हांवें नेलो. हें जावंक जायना म्हणून हेचेर सोल्युशन येवपाक जाय.